प्राचीन काळाचे तिसरे सातोळे सोमार. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 4 ओळी 24 ते 30. जेजू नाझारेत गावान आयलो तेन्ना ताणे देवस्थानान लोकांक म्हटले, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काश्या गावान मान मेळ्ळोसो ना. आनी एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सूर धापून उरोन आख्या गांवान व्हड भूक पडली तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवे काडून तांतली एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजे प्रवाद्याच्या काळान जायते खोडकार आसले, पूण श्रीनेच्या नामांक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हे आयकून देवस्थानान आसली तितली तिडली आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचे शार बांदले आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकला शेवटून उडोवच्याक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.